भुरगे आमचे खूब त्रास काडटा वायफायक लागून. गव्हर्मेंटान हेजेर कितेंच दखल घेवंक ना. जेन्ना ऑनलायन स्टडी स्टार्ट केली तेन्ना गव्हर्मेंटान टिचरींकूय कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. तेंच्यांनी डिक्लेअर केले ऑनलायन स्कूल्स, पण तेंच्यांनी पळोवंक ना कितें वायफाय भुरग्यांक सगळ्यांक मेळटा वा ना तें. म्हाका दिसता मिनिमम मॅक्झिमम 75% भुरग्यांक पेडण्यान त्रास जावंक लागले. तेन्ना म्हाका दिसून येयलें कितें भुरग्यांक हो खऱ्यांनीच हेल्प जातलो म्हणून हांवें सगळ्या पेडण्यांक वायफाय स्टार्ट केले. स्कुलान म्हणनाका, देवळान म्हणनाका, सगळे कडेन वायफाय स्टार्ट केले. ते हांगासरले जे स्थानीक आमदार आहा पळय तेका म्हाका दिसता कितें पडलेलेंच ना स्कुलांचेर. आनी तेणी केन्ना स्कुलान वचोन कितें आहा स्कूल्स आनी स्कुलां कशी आहा तेंची परिस्थिती कितें आहा ती केन्नाच पळोवंक ना. म्हाका दिसता ती हांवें पळोवन घेतलेली आसा. हे आमचे भाऊसाहेब बांदोडकराच्या टायमाचे हे स्कूल आसा जाल्यार म्हाका दिसता हांगासर केन्ना कोणी लक्ष दिवंक ना.